पालकांच्या म्हणण्याप्रमाणे जेन्ना ॲडमिशन दिल्लें तेन्ना विद्या प्रबोधिनी शाळेचो पत्तो दिल्लो। उपरांत शाळा नव्या जाग्यार स्थलांतरीत केल्या असो SMS शाळेन पालकांक केलो। मात पालक आपल्या भुरग्यांक नव्या शाळेत घेवन गेले उपरांत शाळा अर्धवट आशिल्ल्याचे मुखार आयले। तशेंच ह्या नव्या शाळे लागसार गार्बेज प्लांट आशिल्ल्याचे पालकांक कळटकच पालकांनी हे विशीं शाळेच्या वेवस्थापना कडेन कागाळ केली, मात तांच्यांनी हे विशीं कांयच उपाय केलो ना। ताका लागून पालकांनी संबंधीत खात्याक पत्रां धाडली, देखून शाळा स्थलांतरीत करपाक मान्यताय दिवना। पालक शिक्षकांची बसका जाले उपरांतूच हाचेर निर्णय घेतले अशें शिक्षण खात्यान कळयल्ल्याचे पालक सांगतात। मात परतून एकदा शाळा स्थलांतरीत करता म्हूण पालकांक SMS आयिल्ल्यान सध्या पालक फुर्योज जाल्यात। आणि ते शिफ्टिंग खंय तर नाना नानी पार्क इतलोच एड्रेस आशिल्लो, कंपाऊंड ना थंय आनी ते वर्कर्स थंय रावता, ताची झोपडी थंय बांदिल्ली आसा। सो आमी सगळीं पेरेंट्स मॅनेजमेंटाक मेळपा खातीर ह्या स्कुलान आयलीं, मॅनेजमेंटाक मेळ्ळी। मॅनेजमेंटान आमकां कितें सांगलें की तुमचे हे सगळें जें आसा पळय कितें काम थंय उरलां, इनकम्प्लीट आसा, सोपणां करुना तें आमी कंप्लीट करता। मॅनेजमेंटान इतलें सांगलें पण 15 दीस जाले कांयच तांची जाग ना, कांय माग ना, कांयच ना। म्हणून आमी मागीर हेल्थाक, पंचायतीक सगळ्यांक आमी लेटरां केली एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, पण एज्युकेशन डिपार्टमेंट CMाक सुद्दां केलें, CMान सुद्दां आमकां कांयच रिप्लाय दिवना म्हणून आमी मागीर परती हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान झिंगडेक मेळपाक गेली। झिंगडे सरान सांगलें आमकां की आमकां तांणी शिफ्टिंगाचें अजून आमी ताका परमिशन दिवंक ना, अजून आमच्या कडल्यान ताका फूल परमिशन ना। जो पर्यंत तांची PTA मिटींग जायना, PTAंतल्यान आमकां रेजोल्युशन जाय, PTA सगळे पेरेंट्स पळय आसा म्हणून तेन्नाच आमी शिफ्ट करपाक तांकां परमिशन दितली। तांणी सांजची आमकां मेसेज घातली की रातची की फाल्यांच्यान तुमचें स्कूल परत थंय शिफ्ट करता। आमी परत शिफ्ट करता म्हणटकीर आमी काल भुरग्यांक घेतली आनी हांगाच आयली, आनी आतां ती सांगता की तुमी थंय वचपाचें, हांगा बसपाचें ना, हांगाच रावपाचें ना, तुमी सगळ्यांनी थंय वचून रावपाचें। आमी कितें केलें, आमी एडमिशन केलें ह्या जर तांणी पयलीं आमकां सांगिल्लें की बाबा तुमचें स्कूल थंय आसा, व्हडलो व्हडलो गार्बेज प्लांट आसा, तांणी एटलीस्ट सांगपाचें आशिल्लें आमच्या स्कुलाच्या सायडीक गार्बेज प्लांट आसा, तुमचे पेरेंट्स सगळ्यांचे आपल्याक सपोर्ट जाय, आमी तो गार्बेज प्लांट काडुया, जाल्यार आमी सगळे सपोर्ट करतले आशिल्ले। पूण आज अशें जाल्लें आसा ह्या स्कुलांच्यान त्या स्कुलांचे नाना नानी पार्क कितें म्हणटा पळय तितून जेन्ना ट्रान्सफर करता भुरग्यांक, जेन्ना पेरंट्सांक सांगता तेन्ना त्या स्कुलाची जबाबदारी ही त्या टिचरींनी घेवची आसता, त्या प्रिंसिपलान घेवची आसता, ना की त्या भुरग्यांक हाताक धरून भायर ओडून काडपाक। ही एक बॅड इमेज वता। हे खंय तरी पयशा खातीर हे भुरग्यांक खंय शिफ्ट करून न्यू भुरगीं जी येतली त्या ह्या स्कुलान घालून परत त्या स्कुलान हे करप्शन जावन आसा। हांव चार्ज करता कित्याक जाणा पयशा खातीर हे स्कुलाचे भुरगीं आसा तांकां थंय शिफ्ट करता। तरी पेरंट्सांनी सांगलें तुमी गार्बेज प्लांट चेंज करात, पूण जेन्ना कन्सर्न MLA कडेन गेले खंय तेन्ना ह्याच पेरंट्साक तेंच्यांनी सांगलें की ती गार्बेज प्लांट आसा तो चेंज जावपाक ना, तो प्लांट तसोच उरतलो, म्हणटकूच स्कूल तरी चेंज करचें पडलें। आतां हांव ऑनरेबल CMा कडेन, यू आर द एज्युकेशन मिनिस्टर, तुका एक रिक्वेस्ट करता, ह्या जे स्कूल बांदला ताजेर तुवें विजीट करचो, आनी विजीट करतना तुजी कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसा, जी हेल्थ म्हणनाका, जी पंचायत म्हणनाका, जेणी लायसन्स दिल्लें आसा, जे कशें लायसन्स दिल्लें आसा ते तुमी आयज इन्क्वायरी करपाची गरज आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।